आय 22 पान 119 आय 22 पेज 129. Soglanka Deus por distiu. Somplolia Agapito Gomis Achipasot Emi Sami Betitau. त्याचबरोबर रेमेजिया रॉड्रिगीस हिची पासत आमी मागता. आयज धाकटीं भुरगीं कायरा आनी किया आपलो वाडदीस समारंभात देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. त्याचबरोबर कार्दोज वाडो हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. आगुस्तो आफोन्सो, आग्नेलो फाल्कांव, सिल्वेस्टर फाल्कांव, जोकी फेर्नांडीस, संतान फेर्नांडीस, Manuel Fernandez, John Fernandez, Maria Fernandez, Natalina Montero आणि रोज अल्बुकेर. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्विस्पोर तुमची सव्या आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. आणि हे पवित्र गूढ फावती परी समारंभाक आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपोजवीत आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सुद्दां साकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदविदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर. Grisa काकूत कोर, काकूत कोर. Grisa काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा आमचे सैम असोक म्हूण जाणो जावन आमकां आदार दिवंक गरज ते उपाय तुवें तयार केले. तांचो फळ संतोशान आमी घेवंक आनी तो आमचे भक्तिवंत जिणेचे चालींत दाखोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
जानवयाच्या पुस्तका वेलें वाचप. नोश्री मनशां आपणा मोदें मांडण्यो येवजितात, पूण चुकलोल्यो मांडण्यो त्यो. बऱ्या मनशाक दोड्याक रावुया, कित्याक तो आमकां बेजार करता. आमचे चालीचेर सोदां रागार जाता. आमी समूर्त मोडटाव म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमच्या वडिलांची शिकोवन आमी सांबाळिनाव म्हूण आमचो गुन्यांव करता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बोडाय दाखयता आनी आपूण सोरेस्पराचो पूत म्हणटा. आमचीं चिंतनां तो कोसाक लायता, ताका पळोवंक पर्यान आमच्यान सोंसूंक जायना. ताच्या जिविताची चाल हेरां मनशां सारकी न्हय. दुसरीं मनशां चलतात ते वाटेन आपूण चलोना. कोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून उडयता. चिखलान आपूण मेलो जायत म्हणून आमचे लागीं ताका कांयच नाका. बरीं मनशां शेवटाक बागी जातलीं म्हूण तो सांगता आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून बोडाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जोर तोर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपकांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोभ तो आमकां कळून येतोलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्यांव. लोजेच्या मोन्नाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणें सांगलां. असलीं तांचीं खोलपणां, पूण सोगलीं वांकडी. तांच्या नश्टेपणान तांकां कुड्डीं केल्यांत. देवाचे गूट तीं वळखनात. भोक्तिवंत जिवितांत इनाम मेळटलें म्हूण तांकां कसलोच भरवोसो ना. नितोल निर्मळ काळजाच्या मनशांक इनाम आसा म्हूण तांकां बावार्थ ना. सोरेस्पराचें उतर. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो. जांचें काळीज दुखोवलां कोंतोवलां तांचे चोरशीं सोरेस्पोर आसाच. सोगलीं म्हणुया. जांचें काळीज दुखोवलां कोंतोवलां तांचे चोरशीं सोरेस्पोर आसाच. सोरेस्पोर कोट्या मनशांक पाट बोलटा. प्रितुमेलो तांचो उगडास नाच करता. बरीं मनशां उलो मारतात. सोरेस्पोर तांचें आयकोता आनी सोगल्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब. जांचें काळीज दुखोवलां कोंतोवलां तांचे चोरशीं सोरेस्पोर आसाच. जांचें काळीज दुखोवलां कोंतोवलां तांचे चोरशीं सोरेस्पोर आसाच. जांचें मोन वळवळटा तांचेर सोरेस्पोर हात ओडटा. बऱ्या मनशांक उपद्रे खोश्ट बारीं ओडचितात, पूण त्या सोगल्यांतलो सोरेस्पोर ताका निवारता. जबाब. जांचें काळीज दुखोवलां कोंतोवलां तांचे चोरशीं सोरेस्पोर आसाच. सोगलीं तांचीं हाडां तो राखता. एक पर्यान तो मोडूंक दिवचो ना. आपल्या सेवकाच्या ओतम्याक सोरेस्पोर थारोन दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोडटल्यांक तो कदींच कास लावचो ना. जबाब. जांचें काळीज दुखोवलां कोंतोवलां तांचे चोरशीं सोरेस्पोर आसाच. उद्गार. उंड्याच बरी न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता.
सर्वीस फॉर तुमची सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू गलिलियांत भोवूंक लागलो. जुदेयांत भोंवची ताका कशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवांची तोंबूंची परब लागीं पावलोली. तांची भाव भयण पोरबेक वेतोच आपुणूय गेलो, उक्तेपणी न्हय पूण कोणाक कळो नासतना. जेरुजाल्यांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय, आनी हो पळय तो सत्तेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी अभिशिक्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय? तरी तो खंयचो तो आमी जाणो. पूण अभिशिक्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, तुमी म्हाका वळखतात हय, आनी हांव खंयचो आयला तेंय तुमी जाणत. पूण हांव म्हजेच उस्तोंगी येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव तुमचे थंय आयला आनी ताणें म्हाका पाठयला देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो. सुमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू देवात हावन आयलोलो आनी देवूच तो. इन्कार्नेशन आमी म्हणटा तेन्ना मनशा सैम ताणें घेतलोलें, पूण तो देव. गॉड बिकेम मॅन. ही आमी क्रिस्मसाक आनी मागीर क्रिस्मस जावन पासून जायते समारंभ केल्यात. द वर्ड बिकेम फ्लॅश म्हणटा ते भाशेन, म्हणजे देव मनीस जालो. आनी आतां तो कितले उलयता तरी आसतना तांकां तें सजमोच ना जुदेवांक. हांव बापाची खुशी करता, बापान म्हाका धाडला, ताच्यो वस्तू हांवें करूंक जाय. सगलो वेळ जेजू इतलें सांगता तांकां सांगता खरें, पूण तांच्या मनांत वचना. आनी आयच्या शुभ वर्तमान आमी पळयता तो खंयचो तो आमी जाणा. तांचें चिंतप सगलें तो नाजारेचो जुदेचो पूत, आंकवार मारीचो पूत, हें तांच्या मनांत आसा. प्लेस, ह्युमिलिटी तांची, धाकटें कुटूंब हेंच. देव हें तांच्या मनांत आजुनूय वचूंक ना. आनी मागीर पर्यंत धरूंक सोदता ते ताका. एट द रायट टायम दे वील ऑल्सो ताका धरतले मागीर. पूण तो तांचे आपणाचें कितें आसा तें उलयत गेलो आनी ते तांकां धरूंक पासून पावूंक नात. एक वस्तूक एक वेळ आसा. आमचें जिवीत पर्यंत आमी जियेता तेन्ना कितल्यो आमच्यो खुशालकायो, कितले आमचे कश्ट, कितले आमचे दुबाव, आमची जर्नी बरें वायट वयर सकयल मिक्स जाल्लें आसता. पूण हें सगळें जाता तेन्ना देव म्हजे लागीं कितें मागता तें हांवें जाणा जावची गरज आसा. आनी देव म्हजे लागीं मागता त्या प्रमाणे हांवें जिविताक फुडो करूंक जाय. तातूंत खुशालकाय आसतली. जशें शीस जेजूशी येता ताणें म्हणटात आमी देंवचार काडले. जेजूय देवाक आर्गां जायते फावटी देवाक आर्गां दिता, हें बरें घडटा देखून. जायते फावटी बरें घडचेंय ना, जेजू मागीर कश्टावतलो, मागणें करतलो. पूण आमच्या कश्टांनी, आमच्या दुखान सगल्या वेळार देवाची खोशी सोदूंक आनी देवाची खोशी करूंक आमकां बोवाळ मागुया. बेठोवणेक आमी गायन गावया. सी 16 दुपाचो जसो पोरमोड, पान 35, C16, पेज 35. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी
विस्वोरी आमची दारां विस्वोरा तुझे मुखार विस्वोरा वरदानं सोमेस्तानी नेलोची विस्वोरा वरदानं सोमेस्तानी नेलोची Veličeren odor tuđi, dojengan mogan vapa, odliči amči vopni, manunge ajčadisa. म्हज्या बाबा भयणांनो हे आमचें बलिदान सर पदविता देव बापाक मानता असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर पदविता देवा हें बलिदान आपले बलिश्ट पदवेन आमकां निर्मळ करूं आनी ताची जोरीशी ओदीक नितळकायेन आमकां व्हरूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं. तुमचे काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षां आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपासा वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक तुजी खुशी जाली. हाचे वरवीं आमचे पातकी गोर दोमावून आनी आमकांच उणें करून दुबल्या धाकट्यांक जेवण वांटून तुज्या उदारपणाची देख घेवंक आमी पावतले. देखून मेजूंक जायना तितल्या देवदूतां सांगाती एका ताळ्यान तुजी मोहिमेची स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सुसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबाना पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco
수명이 오로가다 아니 해가시 플레비에도 디틀바우디 두보로 테소 두제모로 볼고타. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतोल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नरे आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाच्यान उतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलोतीन ओतोलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें बागेवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, बागेवंत जुजे तिचो पोती, बागेवंत दोन दुतांनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाच्यान ओतरेकतोले आमकां तुजी उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवड ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगलीं सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली.
कोम्याच्या वेळार आमी गायन गावया D40 तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू पान 71 D42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या गोड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या गोड्या जिविताच्या उप्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासार मरणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार मरणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या. प्रार्थया. सर्वीस परा जे परी आमी पोरने सोडून नवें आपणायता तेच परी पोन्न्यो संवयो सांडून काळजा मनाचें पवित्रपण जोडून नव्या जिविताक उतरूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मोगाळ बाबा भुरग्यान फकत उगडास कोत्ता सांजी 5:30 वाजता कुर्साची वाट उपरांत मीस आनी एडोरेशन हिलींग आनी प्रिचींग. आयज तूं म्हजे बरोबर वैकुंठांत आसतली. टुडे यू वील बी विथ मी इन पॅराडायज. हाचेर नियाळ जातलो. सगल्यांनी येवचें. फुडल्या शुक्रारा दीस 8 वरांचेर आमी सोंपयतले एडोरेशन आनी प्रिचींग. त्या मागीर रिहर्सल आसतली आमची. ह्या पासत सोनवारा दीस जेन्ना आमचो ऑपेरेट आसा त्या दिसा
इंग्लीश भाशेन मीस सांजचें आसचें ना सॅटर्डे, पूण सकाळीं 9:15 इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्यास सर्वेस्परा तुज्या सेवकांची दिश्ट घाल आनी तुज्या बोलेपणाचेर पातयतल्यांक सुर्गीचो आदार दिवन सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आनी सुरपदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार भाग्यवंत मिंगेलीक मागणें. सामगेल महामुरव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां देवचाराच्या कटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कुमरा देवाचे सोदवेन सैतानांक आनी सगळ्या कट्यात्म्यांक हेमकोणान लुटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक जल्पतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया. दयाळ देवा, आय 4 पान 170, आय 4 पेज 117. दयाळ देवा, राकुतीच्या बुकुस म्हाका मोगाच्या बाबूय म्हणून पदमाक नाका, भुरग्यांक तुज्या सोद नाका. हे जेजू आमकां